केप्यां मतदारसंघात कितें विकास जाला आनी कितें जावपाक जाय हें आमकां भायल्या लोकांनी येवन सांगपाची गरज ना। थळाव्या आमदारान केप्यांत बरे रितीन उदरगत केला। शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी नायकाक जाण नासतना तिणें बेठेच कितें उलोवचें न्हय म्हण केपें जिल्हा पंचायत वांगडी खुशाली वेळीप उलयल्या। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। राखी नायकान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो की केप्यां काय डेव्हलपमेंट जाल्ला, केप्यां काय डेव्हलपमेंट जाल्ला हे पळोवपाक की राखी नायकान केन्ना बार्शी पंचायतीक आयली काय कितें, ही बार्शी पंचायत म्हणटी कशी आसा काय कितें राखी नायकाक खबर आसा काय कितें, राखी नायक म्हणटी एकदां तरी पंच तरी जालें काय कितें। राखी नायक ही प्रसिद्धी घेवपा खातीर फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवप। बाबून काय केला, बाबून कितें केला आनी कितें केलें तें राखी नायकाक खबर आसा। बाबू कवळेकर हो असो आमदार जावन आसा की आख्या गोंयाक एक उदाहरण जावन आसा असो आमदार की लोकांचे काम कशें करप, लोकां फुड्यान कशें संबंद दवरप, लोकांच्या सुखदुखाक कशें पावप। काम केलें म्हणून आमदार न्ही, काम डेव्हलपमेंट करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा, आमकां लोकांनी निवडून दिल्लो आसा। डेव्हलपमेंट करप हें प्रत्येक प्रतिनिधीचें कर्तव्य जावन आसा। आमी डेव्हलपमेंट केलो आनी तें बांदलें आनी कितें केलें, डेव्हलपमेंट केलें आमदार बरें अशें म्हणना, आमदार बरें केलें म्हणटा जेन्ना लोकांच्या सुखदुखाक पावता, जेन्ना लोकांक गरज आसता तेन्ना पावता, जेन्ना गरीब लोकांच्या घर पावता, गरीब लोकांच्या सुखदुखाक पावता, हेकाच आमदार अशें म्हणटा। आमचो आमदार प्रत्येक गरीब आसूं, श्रीमंत आसूं, कोण झडपी आसूं, कोण बारीक लोक आसूं, कोण शेतकार आसूं, प्रत्येक लोकांच्या घरा वचून प्रत्येक फंक्शनाक तो वयता, पूण जाल्यार पावता आनी पूण कितें वायट जाल्यार पावता। केपेंचे लोक कामां लागना, सांग्याले लोक कितले कामां लागले, तेणी कितली पार्टी चेंज केल्यो, तेणी प्रत्येकदां पार्टी चेंज केल्ली मनीस जावन आसा। स्वार्था खातीर खंय पयर केन्ना राष्ट्रवादी हाडली, तेजे नंतर खंय जीव्हीपी गेली, तेजे नंतर आनी शिवसेना गेली, प्रत्येकदां पार्टी चेंज करपा मनीस की आमच्या आमदारा ओपोजिशन लिडराचेर उलोवपाक हेका अधिकार ना आनी हिणें आमकां सांगपाची गरज ना की कितें केप्यां डेव्हलपमेंट करपाक जाय तो। बाबा कवळेकर हो 4 निवडून येयल्लो आसा विधानसभेक आनी एकदां जिल्हा पंचायतीचेर। लोकांनी तेका बरें काम करता म्हूण केप्यां जावन 5 फावटी निवडून दिल्लो आसा। केपेंचो कितें विकास जाला, केपेंचो कितें विकास करपाक जाय हें भायल्या लोकांनी आमकां सांगपाचें गरज ना।